सगळे आमच्या कोर्ताली कॉन्स्टिट्युएन्सी जे आमचे वोटर आसा ताका हांव काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच आमचे सगळे जे आमचे जावं सरपंच पंच तशें आमचे गांवचे लोक जे वोटर जो इतलो आमकां तेणें तेंको दिलो आनी आयज दाखोवन दिलें. आयजूच न्हू इतलीं वर्सां हांव तुका सदांच सांगता 1991 पासून आयज पासून म्हाका इतलो लोकांनी सपोर्ट केलो आसा. आयज मेर्शेन वास हे आमचे ZP परत रिएलेक्ट जाला. लास्ट टायम 2022 ते बाय इलेक्शनाक भरले तेन्नाय तेणें भरपूर लीड काडलेली आनी आतांय लोकांनी आमकां भरपूर लीड दिल्या आनी ह्यो हांव लोकांचो उपकार केन्ना विसरूंक शकचो ना. आतांय म्हाका आनीक ताकद येयली ह्या लोकांक जें कितें आमकां लोकांक दाखोवपाक जाय काम करून दिवपाक जाय हेंवूय आतां नेटान काम सुरू जातलें कितें कोर्ताले कॉन्स्टिट्युएन्सीन कित्याक लोकांन आमचें काम पळयलां आनी हें काम पडोवनूच हे इतले वोटांनी आमकां निवडून हाडलेलें आसा. कित्याक इतले वर्सां जेन्ना आमी इतली स्वस्थता घडली कित्याक लागून की आमच्या लोकांक बारीक लोकांची समाजाक आमकां कितें तर पावचें हाका लागून हांवें घडलेलें आसा आनी हाकाच लागून म्हाका दिसता आमच्या लोक आमच्या फाटल्यान रावला. आनीक हांव चड उलयना. जायतीं एलिगेशनां आमची घातलीं जेन्ना एलिगेशनां जायतीं जालीं पूण तरी आसतना हांवें कोणाक एज अ लेडी जे काँग्रेसाचे आसले आमी कांयच म्हणोंक ना. आमी फक्त ओगी रावले. जायतीं एलिगेशनां घायलीं. आयज पासून जे कोण ते लिडर आसा कोण ते आमचे जंगल 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 म्हणटा न्हू ते आसा न्हू ते जायते उलयले. हेका हांव केन्ना दितलो 2027 हांव जबाब दितलो. जे कितें तेजी फायल आसा न्हू ती हांव तेन्ना तेका उक्ती करतलो. जी फायल आसा जी त्या टायमार उक्ती करतलो. जायतीं एलिगेशनां म्हजेर घातली. ते उच्चे बडे कोण सेंड्रा जे आशिल्ले तेणें सांगले जी ZP फंड 5 crores येता म्हणून हांव ताका विचारपाक सोदता. ताका मिसगायड केलें. हे आजून जे कोण लिडर आहाय ते आजून पंच जावना ना सरपंच देखून जावना हे ताका मिसगायड करपाक लागले. मिसगायड कितें केलें हेणें मिसगायड केला हाका 5 crores मेळटा म्हणून हांव म्हणटा काँग्रेसाचे दोन कितलेशे ZP मेंबर आसा ते कडेन विचारचे बाबा ते 5 crores मेळता मेळना ते तुमकां सारके जबाब दितले. हे एलिगेशनां नाक जालीं एलिगेशनां घालचे न्हू. आनी आमचे कोर्ताली जेन्ना आमचे MBR तो रोड आसा तेजेरूय इलेक्शन घालें. हांव कोर्ताली MLA आसा जे मेरेन आमचे कोर्ताली केलोसी MBR रोड आसा ताचेर ते म्हणपाक लागले एक्सटेंशन जातली. हांव आसतना हांव केन्नाच करपाक दिवपा ना कित्याक हांव लोकांचे बरो आसतलो. नाका जाली एलिगेशनां घायनाका. आतां ऑलरेडी आमचो तो रोड डायवर्ट जाल्लो आसा. वेन्ना इंडस्ट्री स्टेलार वयता पयलीं आमकां जायते लोकांक त्रास जाताले एक्सिडेंट बी जायते जाताले पूण आतां हेजेर फुडें जावचें ना. हांव MLA आसूं पासून हें केन्ना करपाक दिवपाचो ना. आनी हांव आनीक पाट सगल्यांक तुमकां मिडियाक तशेंच आमचे कोर्ताली कॉन्स्टिट्युएन्सी काळजांतल्यान देव बरें कर म्हणटा. कित्याक ताणें हांव भरपूर आमकां मेर्शेनाक वोट दिवन हांवें निवडून हाडले आसता. हांव ताका लागून सगल्यांक काळजांतल्यान देव बरें कर म्हणटा. पळय आमचे सगळे पंचायत तुका हांवें पयलेंच सांगलां पंचायत तशें आमचे मेंबर हाका हांव काळजांतल्यान देव बरें म्हणटा. कित्याक ती आमचे फाटल्यान रावलीं आनी आमचें तेणें काम पळयलां. आनी काम तुमी मेर्शेनान देखून 2.5 ते 3 वर्सां भितर कितलें काम केलां हें आमी लोकांच्या घराघरांनी पावयलां. ताका लागून म्हाका दिसता ताचो स्पीड जेन्ना काम करपाक स्पीड मारलेली ती आयज आमच्या घराघरांनी पावलेली आनी ताकाच लागून हो इतलो आमकां लीड मेळपाक शकले म्हाका दिसता. पीपल विक्ट्री आनी पीपल सदां आमचे बरो आसा आनी इतलीं वर्सां तूं सांगता 35 years जालीं लोक आमचे बरो आसा. लोकांनी आमकां निवडून हाडलेलें आसा. पयलीं म्हटल्यार कॉंग्रेच्युलेट करता मर्सियाना मेंडीस इवास ही आयज ZP कोर्तालीम कॅन्डिडेट जावन आसा. आमी पळयताले फाटले साबार दीस जेन्ना इलेक्शनाची कॅम्पेनींग चालू आसली तेन्ना कोण तरी खूब लिडर एलिगेशन्स घालताले की फॅमिली राज हातूंत वचून आपल्या बायलेक तिकेट दिला तिका दिला हे सगळें चालू आसलें आनी ह्या भितरूच कॅम्पेनींग जाताली. पूण आयच्या दिसा हे दाखोवन दिता की रियल वुमन एम्पावरमेंट म्हटल्यार कितें आनी त्याच्याच बरोबर मर्सियाना वाज एज हर इंडिपेंडंट आयडेंटिटी फ्रॉम टुडे हे तरी सांगपाक सोदता. आनी हो रिजल्ट दाखयता 2000+ लीड ही लोकांची लीड की आंतोन बाबाक सदांच इंडिपेंडंट जावन तो इतलो वर्सां म्हटल्यार काम करता कोर्तालीम विलेजी खातीर काम करता. आमी फक्त ताका भोगमळो ही पंचायत ZP इलेक्शनाक मेळटा. आमी सदांच तेच्या वांगडा कंटिन्युअसली हांव जाल्यार तेच्या वांगडा 3रे इलेक्शन लडटा आनी हो मनीस सिंप्लिसिटी खातीर जाणा जाता म्हणून आमी सदां ताका सदांच तेंको दिता. कितेंय काम सांगल्यार ना म्हणपी न्हू असो हो मनीस
सो हेच्या खातीर आमी बोगमाळोकारांचे कॉंग्रेच्युलेट करता आनी तेंचे थँक्यू म्हणटा, कित्याक चडांत चड लीड सुमार 1200 वोट्स वर पोल्ड इन बोगमालो इन बूथ नंबर 21 and 22. तेच्या भितरले 800 वोट हे आंतोन बाबाच्या फेवरान दिल्ले आहा. हे दाखोवन दिता आंतोन बाबाचें काम दाखोवन दिता. त्याच परेन आमची पंचायत ज्या तरेन लोकां मदें वावरता, आमचे लोकल लिडर्स सगळे इलेक्टेड लिडर्स आसूं नाल्यार ते आमच्या वांगडा जितले लोक आसले तेंचे हे क्रेडीट जावन आसा. जे 800 वोट ही रिकॉर्ड मार्जीन बोगमाळो भितर इंडिपेंडंट कॅन्डिडेट मर्सियाना वाझाक दिल्ले आसा. तेच्या खातीर म्हाजे सगळे पंच मेंबर हेंचेय हांगासर अभिनंदन करता आनी अशेच तरेचो वावर मर्सियाना वाझ यांनी बोगमाळो भितर करचो, आंतोन वाझ यांनी कोर्तालीम कॉन्स्टिट्युएन्सी भितर करचो, सो दॅट ते लोकां पर्यंत पावतली. आनी ही विक्ट्री 5 पंचायतीची जावन आसा. केळशी पंचायत हांगासर आसा, वेलसांव पंचायत हांगासर आसा, कोर्तालीम आसा आनी कासावली, आनी 5वी पंचायत ही बोगमाळो. सगळे पंचायतींतले पंच मेंबर हांगासर खूब उत्सुकतेन काम करताले. हे केले आमी कितले दिसात पळयता आनी ह्या लोकांची विक्ट्री ही सगळ्या लोकल लिडरांची विक्ट्री. आनी आंतोन वाझ सुद्दां हो एक लोकल लिडर म्हणून जाणा जाता. ती विक्ट्री लोकांनी ताका दिल्ली आसा म्हणून तेचे आयज कॉंग्रेच्युलेट करता. आनी अशाच तरेन तेणी वावर ह्या कोर्तालीम गांवा खातीर करचो, आमच्या बोगमाळो गांवा खातीर करचो अशें म्हणून हांगासर तुमकांय धन्यवाद म्हणटा. थँक्यू. कॉंग्रेच्युलेट मॅडम मर्सियाना वाझ फॉर विक्ट्री. सेकंडली सगळे लोकांक हांव थँक्स म्हणटा, सगळे वोट करून आमकां इलेक्ट करून हाडला. अशीच ती डेव्हलपमेंट करीत रावतली. तिका सेकंड चान्स दिलो म्हणून हांव लोकां कडेन धन्यवाद मागता. थँक्यू. I would like to congratulate Ms. Messiana Vaz for this victory. She has done a lot of work and today the work has paid off finally. And she has done door-to-door campaigning. She has gone personally, done people's work, and that's the reason it is showing her hard work today. And also I would like to thank all our voters and our punch members and everyone, all the panchayat members. आमगेले सराक आनी आमची मॅडम म्हणटा अनफॉर्च्युनेटली लायमलायट येयलीच लायमलायट टायमाक भितर आपण येयली. म्हगेले आतां पर्सनल एश कोन्न हांव रेकॉग्नायज करता एश कोन्न दोगांय कापल बॉर्न टू बर्थ. ती आतां इलेक्शन पेडे जावन जिखून ते भारपाक हाडलें, डिफीट देखून जालें जाल्यार ती काम करपाक ती करताले. आनी ऑफकोर्स एक डेमोक्रेसी म्हणून बॅलट पेपर सगळे लोक एक वचून एक मनशां एक उमेद येता. भावाचूय जायते मायज मेळटा काम करपाक लागत आसता. हांव कार्डनसान थँकफूल आमगेल्या वोटरांक सगळे, आमगेले सगळे सरपंच हिंगा आमगे पंचायतीचे, आमगे ते 5 हिंगा पंचूय सगळे हाय. म्हाका दिसता तेंगे पंचूय जाय. सो इट इज अ जॉयंट टीम वर्क. ती मॅडम सर आसतना कसली प्रॉब्लम ना एनी टायमार पयली फावटीर हांव सगळ्यांक थँक्यू म्हणत होता, कित्याक आयज म्हजे बरोबर सगळीं रावली. आमचो MLA रावलो म्हजे बरोबर, जायते हार्डवर्क केलें तेणें. प्लस आमची सरपंच सगळे पंचायती सरपंच, केलोसी सरपंच, तणसावली सरपंच, मागीर आमचो बोगमालोचो सरपंच, तेच भशेन आमचे हे आनी आमच्या पंचायत कोर्तालीम पंचायत सगळे सरपंच प्लस पंचायत सगळीं म्हजे बरोबर रावली. एकल्याक हांव थँक्यू म्हणत सोदता. आयज ती बरोबर म्हजी नाहली जाल्यार आयज हांव हें काम करूं पावचें नासलें. म्हाका हार्डवर्क करूं पडटालें. म्हाका आमी जायते डोर टू डोर कंपेनींग करता आसतना म्हाजी सगळीं म्हजे बरोबर रावली. आनी जे कितले आमी एकवटान बरोबर रावन काम करता न्हू तें आयज हें दिश्टी पडलें आसा. आनी हांव लोकांकूय सगळ्यांक एकल्याक वोटरांक थँक्यू म्हणत सोदता. आयज वोटर म्हजे बरोबर नासले जाल्यार आयज हांव ही विक्ट्री जावची नासली. आमी सदांच आमचें क्रेडीट आमी लोकांक दिताय, आमच्या वोटरांक दिताय. म्हाका बसता आसतना पासून म्हाका वोटराचे डिसिजनाचेर आनी लोकांचे कोर्तालीम नागरिकाचे हेजेरूच लेडिसाचे हेजेरूच हांव मुखार सीट बसलोलें. तेच भशेन म्हाका आनी मुखारूय बी लोकां बरोबर रावन हें काम करपा जाय. जें कितें म्हाका 3 वर्सां काम केलां तें काम चोवन आयज म्हाका लोकांनी आयज इलेक्ट करून हाडलां न्ही जाल्यार आनी 5 वर्सांक कितें करपाक जाय न्ही तें डबल हांव करून दाखयतलें. कित्याक आमकां ती काम करपाची उमेद आसा. आमी जाल तेंचा तशी ग्रावंड रुट्सान आमी कामूच करपाक सोदताय. लोकांक आमी जातीर दाखोवपाक सोदताय की आमी काम करूंक शकताय. ग्रावंड लेवलाचेर सान काम करतले मनशाक अशें निवडून हाडीत जाल्यार तांकां लोकांची हें बरी हें मेवता. कित्याक कंपेनींग करता आसतना जाय जाणांगे प्रॉब्लम्स आयकोन गेले, जाय जाणांनी लोकांनी सांगलां तुमी बरीं काम करताय मुखार वसाय. आनी आयज म्हाका हो हें मेवलो जें कितें आमी काम करताले तेचो म्हाका आयज फळ मेवलो. सो हांव सगळे लोकांक आमच्या गांवच्या आख्खे लोकांक 5वी पंचायतीच्या वोटर्सांक आनी सगळे आमचे सरपंच पंचायतीचे सगळ्यांक हांव देव बरें करूं म्हणटा. आयज तेंचे वरवीं आयज हांव इतली फुडें पावलें आनी ही काम हांव करूंक शकता. आनी जी कितें कामां आसा न्ही हांव सदां तुमची करून दाखयतलें. जे कितें हांवें केल्लीं ती हांवें पयलीं ऑलरेडी म्हजो रिपोर्ट कार्ड दिल्लो आसा तुमकां.
म्हाका अशी आश्वासन दिवपा नाका की काम कोतलें जी केलें तें हांव दाखयतलें मुगेलें आनी फुडेंय बी हांव तेंच कोत्तलें हांव पयलीं काम कोत्तलें आनी लोकां फुडें हांव वयतलें सो बेश्टें काम करनासतना लोकां फुडें वचपूय सारकें जायना आनी लोकांनी आयज म्हाका प्रूफ केलें की सेकेंड टायमूय म्हाका चान्स दिलो की हांव मुखार आनी काम करूं शकता म्हाका ती कॅपेसिटी आहा आनी आयज हांव काम केलां कित्याक लागून केलां म्हाका म्हजे बरो आमचो MLA आसा बराबर आमचो सरपंच सगळे आसा आमचे बराबर आमचो लोक आसा बराबर आमी सगळीं मेळोन काम करीत जाल्यार कामां बरीं जाता एक एकट्यान सेपरेट रावन ती कामां कशींच जायना खंयच्यान तरी कितें तरी हें येता सो हांव मागता लोकां कडेन सगळ्यां कडेन हात जोडून मागता जशी तुमी म्हाका सपोर्ट केला तेच भशेन कामूय केन्ना घेता तेन्ना तुमी म्हाजे बरोबर रावाय तुमची कितें काम आहाय ती घेवन येयाय आमी काम करपाकूच हें जाल्लीं आसा सो हांव देव बरें करूं म्हणटा खूब झुजले चड झुजलो न्हय थोडे झुजले आनी जेन्ना आज हांव वॅल्यू दिता ते 5,000 समथींग वोटरांक जे मनांतल्यान आमच्या बाय मेर्शेनाक वोट मारला आनी आज निवडायला तेमकां कोण लिडर नासलो सादो लिडर आमचो MLA बाब अतोलवास वयलो आपल्याचे पुतीनी सांगाता आनी हो वॅल्यूज आमचे MLA बींग नॅशनल लिडर नासतना कोणाचे पार्टीचेर नासतना ताणें आपल्याची कॅपेसिटी दाखयली हे आज हांव सांगपाक सोदतां की मनशाचें तरी अंतस्कल काडीस बरें आहा सो देव पावता आज जर तर हो तेमचेर आशिर्वाद येयला जाल्यार तो हायर पावराचो देवाचो हिंगा धर्मगुरू भोंवताले कांसावली काँग्रेसाक वोट मारेन हांव सांगपाक सोदतां असल्या मनशांक की ओपन येयाय आमचे भाशेन हांव सदां सांगता हांव मिडियाचेर येता जाल्यार हांव फेस येता थोडे एक व्हिडियो काडले तो BJP आनी कितें म्हूण पूण आज हे 5,000 वयर लोकांनी दाखयले की आमकां बाबा अतोलवास जायो आनी बाबा मेर्शेन जाय कित्याक लागून जाय पर्सनल कामां लागून न्हू ती आज पासून न्हू समाजाक कितें दिताय न्हू त्या समाजान चोयलां आनी म्हाका फील जाता तेणें वोट मागोन दिवूं वचो नाका तेगेलें कार्य आहा ते भाशेन लोकांन न्हू ताका वोट येवन दिवपाचें कित्याक आज कोर्ताली कॉन्स्टिट्युएन्सी एक मनीस ना तेजे सारको जो ग्रासरूट लेवलाचेर पावता रातचो उठोन लोकांची मोरनां व्हरोन कारवार बेलगांव त्या वतां पावयता आपल्याचे बायले सांगना भुरग्यां सांगना कित्याक एज ए क्लोज फ्रेंड हांवें पळयला आनी सकाळीं येवन न्हिदता असलो सादो आमदार आज कोर्ताली कॉन्स्टिट्युएन्सी मेळ्ळा आनी हांव सदां म्हणटा WGन आमकां कोर्ताली कॉन्स्टिट्युएन्सी आहा आनी 5 पंचायतांक वॅल्यू दिता तेंचे पंचांक तेंच्या सरपंचांक आनी एक वोटराक आनी जे आज मिडियान जायती कवरेज दिल्ली की तेजें बरें काम दाखयन आनी कांय ना आनी हांव आयज तुमकां सांगलां हांव मुगे पर्सनल कांयच ना एज ए डेवेलॉप करपाक मुगे विलेज वेलसांव जें कितें जायना आसलें जें कांसावली 100 वर्सां CM जाले मिनिस्टर जाले कोणा कडेन अंडरपास जायनासलो तो तेणें आज अंडरपास करून दाखयला आनी तुमकां आतां दिश्टी पडटलें न्यू इयरा जानेवारी हो अंडरपास पास दिश्टी पडटलो सो हेजेरीच हांव मागोता बाय मेर्शेना कडेन आनी बाबा अतोलवासा कडेन जेन्ना तुमी हें लांद्रिकाय काम करीत येयलें तुमी कितलेय वयर सरो हें लोकांचें ब्लेसींग तुमकां आज मेळ्ळां तें काम सदांच दवरतलो हेंच म्हजी मागणी आनी तुमकां काळजांतल्यान सगळ्यांक दिवप